इतिहासकार आमकां सांगतात की गोंयांत पयलीं आयले ते नेग्रिटो वंशाचे लोक, पूण हे लोक गोंयांत रावले नात. गोंयांत आयले आनी गोंयच्यान भायर सरून गेले. तांचे फाटल्यान आयले ते प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक, आनी ते आज गोंयांत आसात. आनी ते कोण? गावडा, कुणबी, वेळीप, गांवकार. हे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक जे गोंयांत आयले आनी गोंयांत रावले. आमी तांकां मूळ गोंयकार म्हणटात, कारण ते पयले वस्तीकार गोंयचे. ताजे फाटल्यान कितलेशा वर्सांनी उत्तरेंतल्यान आर्य गोंयांत आयले. आतां आर्य गोंयांत आयले तेन्ना जर तांकां परशुरामान हाडून वसयले अशी एक दंतकथा आसा. म्हणटकच तेन्ना जर परशुरामान गोंय निर्माण केलें, हे जे नेग्रिटो आयिल्ले आनी जे आज प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक आसात ते गोंय खंयचें? आसात न्ही ते, आजूय आसात. ह्याच गोंयांत आयिल्ले न्ही ते, काय हें गोंय पयलीं दर्यातळा आशिल्लें तें मागीर वयर सरलें आनी म्हणून ते आज गोंयांत आसात? म्हणटकच परशुराम येवचे पयलीं गोंयांत लोक आयिल्ले, गोंयांत वस्ती आशिल्ली, आनी गोंयांत वस्ती आशिल्ली जाल्यार दर्यांत बाण मारून गोंय काडलें म्हणटा त्या दंतकथेचेर कोण विश्वास दवरतलो? पूण असो विश्वास दवरपी लोक इतिहास माननात, आनी ताका लागून हें अज्ञान आनी ही अंधश्रद्धा वाडत वता. हें बरें न्हय, कारण हाका लागून नसते वाद निर्माण जातात. एकामेका भितर एक कोडूपण येता आनीक तातूंतल्यान दोशी जावंक शकतात. आनी गोंय सारक्या शांत प्रदेशांत त्यो आसप बरें न्हय. गोंयचें जर कोणूय बरें चिंतता जाल्यार अशे तरेच्यो धर्माच्या, जातीच्या किंवा दुसरे खंयच्याय भाशेच्या नांवान लोकां मदीं दोशी घालप हें गोंयकार म्हणून ताचें कर्तव्य जायना. तो कर्तव्याक चुकता. शिक्षण आमकां मेळ्ळां, त्या शिक्षणाचो उपेग आमी जर करतले जाल्यार हें अज्ञान आनी अंधश्रद्धा जी आमच्या भारतीय समाजांत आसा, गोंयकार समाजांत आसा, ती बेगीन बसची अशे तरेचो प्रयत्न आमचे कडल्यान जावंक जाय. तरच ती गोंयची खरी समाज सेवा जावंक पावतली.